ब्रिटिश नागरिक चली डॅनियली मॅकलॉगलॉनीच्या खून प्रकरणात आरोपी विकट भगत मडगाव सत्र न्यायालयाच्या दोषी थारायला. भगताची ख्यास्त कोर्ट सोमारा जाहीर करतले. भगताक दोषी थारायले उपरांत डॅनियलाची फामील भावूक जाली. म्हादय बाबतीत विद्यमान सरकार अपेक्षित हल्ला असो आरोप म्हादय बचाव अभियानान सरकाराचेर केला. फाटल्या 5 वर्सांत ह्या दोगांचेर 3 कोटींचो खर्च केला. तेन्ना म्हादयचो लढो गोंय जिखतले म्हणून दिशाभूल करता अशी टिका म्हादय बचाव अभियानान केल्या. वीज खात्याच्या खाम्याक केबल बांदिल्ल्यान जिओक 3.45 कोटी जाल्यार ब्लिट्ज ग्लोबलाक 1.80 कोटी रुपया वीज खात्यान दंड घाला. वीज खात्यान हे विशींचो आदेश जारी केला. तशेंच केबल ऑपरेटर आनी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांक कारणां दाखोवन नोटीस दिल्या. तातूंत 15 दिसां भितर लायटीच्या खांब्यावेले केबल काडून उडोवपाचे निर्देश दिल्या. जमीन हडप प्रकरणातलो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकीच्या नव्या दाव्यांचेर डीजीपी आलोक कुमाराची तोंडार बोट. उत्तर गोंय अधीक्षक प्रेस नोट काडटलो म्हणून अधीक्षक अक्षत कौशलाचो सुलेमानाक एस्कॉर्ट करपी पुलिसांच्या चवकशेचो आदेश. दारबांदोड्या पणसुली एका घरात मेयिल्ल्या धोकादायक रेडिएशन मशिनाक लागून बरोच बोवाळ जाला. घराच्या आंगणात 10 मीटर खोल खड्ड्यात हे यंत्र लिपोवन दवरिल्लें. हे घडणुकेची म्हायती मेळटाच पुलिसांनी धांव घेत ह्या प्रकरणाची चवकशी केली आनी मशीन जप्त केलें.
गोवा आणि कर्नाटकाक जोडपी सदाशिवगड कारवार वाठारांतलो काळी न्हंयवेलो पूल परतून कोसळ्ळो. फाटल्या ऑगस्टांत हो पूल कोसळिल्लो तेन्ना संबंदीत खात्यान ताचे दुरुस्तीचें काम हातांत घेतिल्लें. आतां परतून तोच प्रकार घडिल्ल्यान नव्या पुलावेल्यान प्रवाशांमदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. पंडित प्रभाकर कारेकारांच्या शोकसभेचे आयोजन करून कला संस्कृती संचालनालयान श्रद्धांजली भेटयली. नामनेचे गायक गोंयचे सुपूत पंडित प्रभाकर जनार्दन कारेकार वयाच्या 80व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. आपले पुराय जिवीत संगीत आनी कले खातीर ओंपी गोंयच्या सुपुताक कला संस्कृती संचालनालयान श्रद्धांजली दिली. कुडचडे मतदारसंघात खुबशे प्रकल्प अर्धवट आसात. वीज प्रकल्प, बस स्टँड, रवींद्र भवन, उदका पुरवण तशेंच हेर अर्धवट आशिल्ले प्रकल्प पुराय करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां, अशें कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान सांगलें. कुडचडे मतदारसंघातले वेगवेगळे उदरगत प्रकल्पांचो नियाळ घेवपा खातीर मंगळारा आल्तीन पणजे खासा बसका जाल्ली. ह्या बसकेक मुख्यमंत्री, आमदार तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. सांखळेत बेकायदेशीर बांदकामांक वाव दिवचे ना आनी बेकायदेशीर रितीन गटारांत हळशिकावणे उदक सोडप्यांचेर खर कारवाय करतले अशें थाराव शुक्रारा जाल्ल्या सांखळे नगरपालिकेच्या सर्वसामान्य बसकेक पास जाले. तशेंच सांखळे खातीर बायोमिथेशन प्लांट प्रकल्प फायद्याचो आसतलो अशें सांखळे नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून सांगलें. कुडचडेच्या रेल्वे स्टेशनाकडे बांदिल्ले गटार उक्ते दवरल्यात म्हणून थंयच्या वेवसायिकांनी कारवाई केल्या. तशेंच गटारांनी घाणेरे उदक सोडिल्ल्यान वाठारांत वास मारता अशी दखल घेवन कुडचडे काकोडो पालिकेन संबंदीत प्रकाराची खबरदारी केली. बेगोबेग हो प्रश्न सोडोवपाचे पालिकेन आश्वासन दिलां.
केंद्र सरकारान बिरेस्तारा मणिपुरात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. 9 फेब्रुवारीक मुख्यमंत्री एम बिरेन सिंग आणि राज्यपालाकडेन राजीनामो सादर केलो. राज्यात 21 म्हयन्यासावन म्हळ्यार 3 मे 2023 सावन चालू आशिल्ल्या वांशिक हिंसाचारात 300 परस अधिक जाणांक मरण आयलां. ताका लागून बिरेन सिंग हांचे राजीनामो दिवचे खातीर खूब चेपण आशिल्ले. विरोधी पक्ष लेगीत ह्या मुद्द्याचेर एनडीएचेर सेगीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताले. उत्तर गोंयांतली 255 चॅकांतली 108 चॅकां दुसऱ्यांक चलोवपाक दिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. पर्यटन खात्यान सुमार 35 चॅक धन्यांक नोटीशी जारी केल्यात अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली. फाटल्या म्हयन्यांत हरमला चॅक कर्मचाऱ्यांनी मारपेट केल्ल्यान एकल्याक मरण आयिल्लें. हे फाटभुंयेर चॅकांचे परवाने तशेंच हेर गजालींची तपासणी करपाचो निर्णय पर्यटन खात्यान घेतिल्लो. नेम मोडपी चॅक दुनिया आड कारवाय करपाची मोहीम खात्यान सुरू केल्ली. भारतातली पहिली मॅन्ड सबमर्सिबल जहाज मत्स्य 6000 2026 मेरेन दर्यांत वतली अशी माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग हांणी दिली. हे जहाज दर्यांत 6000 मीटर खोलाये मेरेन सुमार 3 मनशांक व्हरपाची तांक दवरता. ह्या जहाजात जे वतले ते दर्यांतल्या जैवविविधतायेचो अभ्यास करून सर्वेक्षण करतले. तशेंच दर्यांतल्या खजिन्यांचोय अभ्यास करतले अशें कळटा. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियन सरकारी वेव्हार करपी सगळ्या बँकांक 31 मार्चाक बँको चालू दवरपाचे निर्देश दिले. गोंयांतल्यो बँको उक्त्यो आसतल्यो. 31 मार्च दिसा ईद उल फित्र आशिल्ल्यान ह्या दिसा भौशीक सुटी आसा. मात आर्थीक वेव्हारांत कसलोच बोवाळ जावचो न्हय म्हणून आरबीआयन हो निर्णय घेतला. 31 मार्चाक सरकाराचे आर्थीक वर्स सोंपता. म्हळ्यार सरकारी येणावळ सेटलमेंटा कडेन संबंदीत आनी हेर सगळे वेव्हार नवे आर्थीक वर्स सुरू जावचे पयलीं करप गरजेचें आसता. रमजान ईदा निमतान हिमाचल प्रदेश आनी मिझोरामाक सोडून सगळ्या राज्यांनी 31 मार्च दिसा बँक हॉलिडे जाहीर केल्ली. 31 मार्च दिसा सोंपी 2024-25 आर्थीक वर्सा पावते आनी देणगीदारां सयत सरकारा कडेन संबंदीत आर्थीक वेव्हाराचो योग्य हिशोब करपाक ह्या दिसाची सुटी रद्द केल्या. हेच फाटभुंयेर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियन मुंबय, नागपूर, नवी दिल्ली, पणजी ह्या शारांच्यो सुटयो रद्द केल्या. उल्लेखनीय कामगिरी करून महाकुंभ 2025च्या 300 नितळसाण कामगारांनी पयलेच खेपेन न्हंय नितळ करपाच्या समन्वयात्मक यत्नांतल्यान गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डात नोंदणी केल्या. फुडल्या दिसांनी वाटतं 15,000 नितळसाण कामगार ह्या उपक्रमात सामील जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती महाकुंभ मेल्याची सीईओ आकांक्षा राणा हांणी दिली.
प्रयागराजातल्या महाकुंभाच्या त्रिवेणी संगमात आतामेरेन 80 लाखांपरस चड भक्तांनी पवित्र न्हाण घेतले. मजगतीं आतामेरेन महाकुंभात अदमाशे 49.14 कोटी भाविकांनी हाजिरी लायिल्ली आसा. 46 दिसांचो हो महाकुंभ 26 फेब्रुवारी मेरेन चलतलो. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणान जारी केल्ल्या नव्या नियमनात कांय म्हत्वाच्यो दुरुस्ती केल्यात. दूरसंचार सेवा आता बऱ्यापैकी घटमूट करपा खातीर तांणी ह्यो दुरुस्त्यो केल्यात. ह्या दुरुस्तींक लागून गिरायकांक आतां जे फ्रॉड कॉल्स येतात तांचे पासून संरक्षण दिवपाक तशेंच ह्या सगळ्याचेर आळाबंदी हाडपा खातीर केल्ले आसा. ह्या निर्णयाक लागून ट्राया आतां सगळ्या गिरायकांक बरी सेवा दिवपाचो पुरेपूर यत्न करतली. अमृत काळात भारतातल्या विंगड पर्यटन थळांक चालना दिवपा खातीर तशेंच पर्यटना बाबतीत बरी मुळावी बांदावळ तयार करपाचो हेत आसा. जे देश विदेशांतल्यान प्रवासी येतात तांकां बरो प्रवास अणभव मेळचो म्हणून भारत सरकारान आतां भेस बरे उपक्रम चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. हातूंत दरेका राज्यांतल्या खाशेल्या पदार्थांचो तशेंच थळां विशीं कॅम्पेनिंग करतले अशेंय कळटा. संवसारीक मळार पर्यटनाक चालना दिवचे खातीर आतां सरकारान 3,295 कोटींचे सुमार 40 प्रकल्प हाडपाचो निर्णय घेतला. केंद्र सरकारान फाटल्या 5 वर्सांत जम्मू काश्मीरात राष्ट्रीय महामार्गाची उदरगत आनी देखरेख करपाचेर 29,000 कोटी रुपया परस चड खर्च केला. हाचे फुडें लेगीत महामार्गांचे 4 लेनिंग आनी जायते बोगदे बांदपा सयत जायते म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प करपाचे आसात. सगळेकडेन व्हॅलेंटायन डेची उमेद फाकिल्ली आसतनाच अंदू दिवचलच्या बाजारात गुलाबांची मात शॉर्टेज आसा. पयलींच्या सारकी आतां गुलाबांक मागणी ना अशी खंत विक्रेत्यांनी उक्तायल्या. 4-5 वर्सां पयलीं व्हॅलेंटायन डेक गुलाबांक खूब मागणी आसताली, मात आतां गुलाबांक मागणी कमी जाल्या. सोशल मिडियाक लागून गुलाबांचे मागणीचेर परिणाम जाला असो येता असो अदमास येता.
स्ट्रोकाक लागून मरण येवप्यांमदीं जाणट्यांचो आस्पाव चड आसतालो, पूण आतां परिस्थिती बदलल्या. आतां देशभरांत स्ट्रोकाक लागून तरणाट्यांमदीं मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जावपाक लागल्या. कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर जावपाक लागिल्ल्यान अशा पद्दतीन ल्हान पिरायेचेरूच कॅन्सर सारखे रोग तशेंच आतां स्ट्रोक येवपाचे चान्सीस चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. तेन्ना भलायकेची कुयदाद घेवन निरोगी रावपाचेर तरणाट्यांनी भर दिवपाची गरज दोतोरांनी उक्तायल्या. पंजाबच्या मोहाली नॅनो सायन्स आनी तंत्रज्ञान इन्स्टिट्यूटान केल्ले संशोधना प्रमाण संधिवाताचेर उपचार करपा खातीर खासा वखद तयार केला. संधिवाताक लागून संवसारभर लाखांनी लोक त्रास सोंसतात. ह्या दुयेंसाक लागून दीर्घकाळ दुर्बळ करपी वेदना जातात. मात हाचेर पारंपारीक उपचार करून लेगीत अजून मेरेन तसो लाव जावंक नाशिल्ल्यान ह्या दुयेंसांचेर उपचार करपा खातीर यत्न चालू आसात. भलायकी मंत्रालयाच्या 100 दिसांच्या खर टीबी मुक्त भारत मोहिमेक लागून 5.63 कोटी लोकांची तपासणी केल्या आणि 347 जिल्ह्यातल्या 1.60 लाख नवे क्षयरोग दुयेंतींची म्हायती दिली अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी सांगलें. 7 डिसेंबर 2024 सावन सुरू जाल्ली ही 100 दिसांची मोहीम क्षयरोगापासून मुक्त भारत करपाचें लक्ष्य दवरता. ही मोहीम 24 मार्च मेरेन चालू आसतली. आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमचे खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या. जाका लागून आयज काल फास्ट फूडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. मात भायल्या खाणांचे हे अति सेवन कॅन्सर सारखे महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मोठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरां परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतली अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयला. 30 ते 50% कॅन्सर सारखे रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकारूय ना. जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां शियाळ्यांत आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता. हे सगळ्याक तापमानाक जबाबदार थाराव येता. शरिराक पुरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय. जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानात जावपी बदलांत आपली कुयदाद घेवपाक जाय.